भाशेन ओडून देंवयलो, तेक फोटायलो, तेक मारलो आणि ते पुलीस जे कोण आमगे गोंयकार आमचे बारा जे आहाय गोंय आहाय ब्युटी नाय तेक अजून पुसान काढलाय सरकारान. हे सरकारान हे जे कॉन्स्टेबल आल्ले आमगे बायलांक थिंगा देंवयले विरेशा देंवयलो तेंका आज 3 मुळ्यान दे हॅव टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम देअर पोस्ट. हे तेंका डिसमिस करपा जाय, टर्मिनेट करपा जाय 3 मुळ्यान. जे डिसिजन सरकार येवपा आहा ते डिसिजन एशकोन शांतीकायेन आनी आमी चिंतपाना कित करपा जाय ते. जे भाशेन मनोजान म्हणलें गोंय बंद करपा जाय जाल्यार गोंय बंद करतले, गोंय बंद करतले. जरी तरी आज तिना म्हळ्यार हेंका पुलिशेक तुम जरी तरी तेंगे पोजिशना वयले काडनाय, तेंक टर्मिनेट करपा डिसिजन घेयनाय. गोंय बंद उडोवपाचे डिसिजन घेवपाक फाट सरपा नाय आनी गोंयकार जाय सगळे, आमकां गोंयकार जाय. आज हांव तुमकां सांगो सोदिता हे 39 एयाचेर 168 केसीस सरकारान पास केल्ल्यो आहाय. 9,60,000 9,60,000 स्क्वेअर मीटर जमीन शेता जमीन कन्वर्ट केली, तेमी झोन चेंज केले आणि सेटलमेंट केले आणि आज शेतांनी आज दुरीक बांदताय फिलिंग चलता. हे आज गोंय काबार करपाचो हो प्रयत्न. आज आमको डिमांड 39 एयाचेर 168 केसीस सगळ्यो भायर उडोवपा जायो. परत बॅक जमीन शेत म्हूण दाखोवपा जाय. दे हॅव टू रिवर्ट बॅक दीस 9,60,000 जमीन परत जावपा जाय. आनी एक लागून जाय आमकां, एक लागून जाय. आनी एक लागून गोंयभर ऊस पेटोवपा जाय जाल्यार पेटोवपा आमी फाट सरतले. आज हांव सांगो सोदिता हांव कारवार रावल्लो 4 वर्स पयलीं हांव हितून भितर सन म्हाका इलेक्ट कोण लोकांनी आमी इलेक्शनाक कित्याक म्हूण बसलोले. हे जे आज करतात त्यो पॉलिटिकल पार्ट्यो सामान्य मनशाक ज्यो बेसीक वस्तू आहाय त्यो दिवपा जायना म्हूण आमकांय दिसोले की आमी मुखार सरपा जाय आनी करूं जाय म्हूण. वय तेन्ना आम दिल्ली पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली पार्टी, काँग्रेस दिल्ली पार्टी सगळ्यो दिल्लीसान आम जॉईन जाले. बट दॅट वील नॉट स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग शुअर दॅट द अलायन्स हॅज टू हॅपन. हांव दिल्ली पार्टी जॉईन जाल्लो कित्याक हांव नवे आमदार जाल्लो. हांव दिल्ली पार्टी बरो आहा, आम आदमी पार्टी बरो आहा. हांव आनी क्रूज आमगे पार्टी सांगतले आनी वी वील मेक शुअर दॅट द अलायन्स वील हॅपन. जरी तरी आम आदमी पार्टी आमगे दोगांगे आयकना जाल्यार आम स्टेप घेवपाक फाट सरपा ना. गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करपा जायो. सगळे व्हॉलिंटियरांकडे सगळे ब्लॉकांकडे मागता इररिलेव्हंट. आमगे जे व्हॉलिंटियर आहाय आमगे ब्लॉक आहाय जे आरजी कॅन्डिडेट आमचे मुखार घालपाक सोदतले जे युरी तेंगे काँग्रेसाचे आम घातले आम थिंग टँक सपोर्ट करतले. तुमगे जे कोण आहाय ते म्हाका क्रुजर तुम सपोर्ट करपा जाय. हे भाशेन एक याद करूं जाय आम बीजेपी उड मारना. आम जे आजीक 5 जाण आहाय आम बीजेपी उड मारना. जे जितले उरले ऑपोजिशना आमी बीजेपी उड मारना. डेव्हलपमेंट म्हूण बीजेपी उड मारना आनी बीजेपी उड मारना मुटरी आय थिंक वी ऑल हॅव टू स्टे युनायटेड अँड युनायटेडली आमी आमगेले जे पार्टेंत आहाय ते पार्टेक कन्विन्स करून ही युनिटी दवरतले. आज हांव लोकांक मागता विरेश इज ऑन अ हंगर स्ट्रायक. हे फोकाण न्ही. हे भुरग्या मुखार कित जातले नेक्स्ट 6 hours नेक्स्ट 10 hours आमच्यान कोणाच्यान कांय सांगो जायना. हांवच्यान कांय सांगो जायना. बट हांव चीफ मिनिस्टराक सांगता तुवें डिसिजन घेवपा जाय. यू हॅव टू कम हियर. यू हॅव टू टेक अ कॉन्क्रीट डिसिजन. यू हॅव टू टेल अस दॅट 168 केसीस 39 एया अंडर जे झोन चेंज जाला तेजे तूं डिसिजन घेता. तू कितू टाइम जायो पूण ह्यो सगळ्यो केसीस भायर उडोवपा जायो. आहा ती जमीन शेत आहा ते शेत जावपा जाय. हे डिसिजन तें दिवपा जाय. यू कॅनॉट रिस्क द लायफ ऑफ अ इलेक्टेड मेंबर. तुज्यांनी तेगेले जिवाचे हेड करपा जायना. आनी जरी तरी हे मुखार वचत रावले
जाल्यार म्हाका सुद्दां सगळ्यांनी गोंयभर आमकां पेटोवपा पडटलें. एवरीबडी इन देयर वॉर्ड्स, इन देयर विलेजीस, इन देयर पंचायत आमकां करूं पडटलें जें आमी केन्ना केलना. आम फेस करूं पडटलें जें आमी केन्ना फेस केलना. आमकडे कोणें पुलिशे भितर गायला, आमचे कोणाची केस नाही. पूण ह्यो केस घेवच्यो पडटल्यो. एक गोंयकारांक आनी गोंयक पासत ह्यो केस आमची घेवच्यो पडटल्यो. हे 39 हे हाट घेयना जाल्यार आमचेर केस आमी घेवच्यो पडटल्यो. आनी तुमी तयार आसपा जाय. तयार आसपा जाय. केस घेवपाक तयार आसपा जाय. घेया केसी पूण एक दाखोवया आमगे जमीन आहा ते आमकां हे करपाक आम मुखार तुमचे बरो आहाय. तुम हांचे बरो आसपा जाय. लोक येवपा जायो. हांव सगळे भुरग्यांक मागता कम आउट इन लार्ज नंबर्स. आज आयतार आई सांजची आहे, रातची आहे, शिफ्ट कराय. 10-20 भुरगे रातीको रावपा ह्या आपल्या गांवचो हिंग रावया, ग्रुप कोण रावया. आणि हे भाशेन म्हाका सदां हो थँको दिया. आणि विरेशान जे स्टँड घेयला गोंयच पासत घेयला, हे स्टँडा हाटल्यान आमी सगळी युक्ती करून एक वरान आमी रावया. थँक्यू.